त्या कुर्सार मरण पावच्या पयले एक अपुरबायचे उतार त्या लोकांक सांगता थंयसर असल्या हर एकल्यांक ताका दुखयल्यांक हिंसिल्ल्यांक कश्टल्यांक दगदल्यांक एक अपुरबायचे उतार तांकां सांगता. आणि थंयसर असलो एकलो सोजेरियन म्हणटा हो निजाय की देवाचो पूत म्हणटा. तर ते उतार कसलें ताणें कुर्सार कितें सांगलें. बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणून ते नेनात. बापान जेजून बक्षिलें संपूर्ण तरान बक्षिलें. मोगचे न्हू जेजून कितें वायट केल्लें तुमी सांगा. जेजून कोणाक वायट केलें. जेजून कोणाक उपाद्र दिले. कोणाक समस्यांत ताणें घालें. कोणाक ताणें कश्ट दिलें दग दिलें. कोणाचे ताणें मर्याद काडली. जेजून कोणाय कितेंच केल्लें कितें कश्ट दिल्लें ना. कोणाय कश्ट दिल्लें नात. ताच्या लागीं आयल्यांक ताणें पुटलून धरलें आनी भुरग्यांक विशेश जावन बेसांव दिलें. ती विधवी स्त्री ताचे सरचेन आयली आनी 13 वर्सां तावन ती कश्टांत आसली. तुमी अंजलांत आयकतात 13 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेंत ती वळवळ आसली. आणि ती वळवळ आसतना तिका जेजू कडेन वचून उलोवंक तिका बेन दिसतालें. आनी लोकांचो ओट जमो थंयसर आसलो. तिका कश्ट मारले तरी धैर्य काणगोन ती वेता आनी एकच एक उतार म्हणटा हांवें जेजूचे आंग वस्तोर आपटल्यार पुरो हांव गूण जातली. ती त्या केटींत वेता आनी जेजूचे आंग वस्तोर आपटता. बावडतान ती वेता. पातयेन वेता. विश्वासान वेता आनी मागल्लें तिका मेळटा. मुगचना ती कशी गेली. बावडतान गेली. पातयेन गेली. विश्वासान गेली. जेजूच्या मोगान गेली. जेजू थंय आसलो तसो बावडत गुंड बावडत तिका गूण केलें. आज आमी विचारया एक सवाल. हांगासर ह्या पूर्ण शेताक आयलां कित्याक आयलां. हांगासर आयिल्लो म्हजो उद्देश कितें. हांव कित्या खातीर हांगासर आयलां आनी हांव कसो आयलां. कसो आयलां. बावडतान आयलां गे. मागण्याच्या स्पिरितान आयलां गे. हे एक पूर्ण शेत एक पिकनीक म्हणून आयलां गे. आनी कित्याक आयलां. हांगासर म्हाका कितें घेवंक जाय. कितें हांवें स्विकार करूंक जाय ह्या जेजू तावन. हे सवाल विचारूंक जाय. त्या देखून मोगाचें मागलें सगळें आमकां दिता. जेजू कशें त्या विधवी स्त्रियेक मागलें ताणें दिलें तशेंच मोगाचें आज तुमकां तुमी मागलें जेजू खंडीत आमकां दितलो. तर आमी कितें करूंक जाय. मागण्याच्या स्पिरितान भरूंक जाय आनी आमची पत्की जिणी सांडून पत्काक पाठ करणं सैतानाक आमचे तोंड पयस दवरूंक जाय. आमच्या काळजांत सैतानाक केदींच जागो दिवंक नजो. ताच्या बदलाक जेजूक पयलें स्थान आमच्या काळजांत दिवंक जाय. जेजूक आमच्या काळजाचो राय करूंक जाय. आमच्या कुटुंबाचो राय करूंक जाय. मुरीमायेक आमच्या कुटुंबाची राणी करूंक जाय. मुरीमायेक पयलें स्थान दिवंक जाय. मोगाचें हे केदळ आमी करता त्या दळा खंडीत जावन आमकां कितें जातलें. आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत आमच्या तुमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यां बाळांक आनी हर एकल्यांक हर एक संध्या थंय विजमीत घडटलें. अजाप घडटलें. तुमकां समाधान संतोष देवा जेजूची शांती पुनर्जिवंतपण जाल्ल्या जेजूची शांती तुमच्या कुटुंबांत वाळटली. त्या देखून आज आमी मागया आमकां आमची पातकां तो जेजू बगसून दी. साक्रामेंतांत आसलो जेजू आमची पातकां बगसून दी. आमकां नितळ निर्मळ करून दी. बरी जिणी जिवंक आमकां कृपा दिवन दी म्हणून एक आतां आमी गीत गावया आनी आमकांच जेजूक समर्पण दिवया. आमकांच जे आमच्या काळजांत असले हर एक भोगना जेजूक समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या हर एका संद्याक आमी ओपसून दिवया. हांगासर सबार पिडेस्ती आयल्यात तांची पिडा आमी जेजूक ओपसून दिवया. भलायकी खातीर तुमी मागूंक आयल्यात ते देखून सांज जुजे वाजा मारिफात जेजू आमकां बरी भलायकी दिवन दी म्हणून या कांताराद्वारे मागया.
पायांतळा पिये नाका मोजा बाळा आसाय तो मोजा पायांतळा मुखार सर धरून मोजो हात दिता तुका मोजो सांगा मुखार सर धरून मोजो हात दिता तुका मोजो सांगा बिये नाका मोजा बाळा आसाय तो मोजा पायांतळा वचनो आमकां कश्ट येत आसतना समस्येंत आमी बुडत आसतना आमकां थोडे फावटी सगळ्यांनी साडूर घाला म्हूण बघत आसतना उतार प्राय येत आसतना आमकां बघचें एक सवाल जावन आसा देवानी म्हाका सांडून घाला दुसरे सवाल जावन आसा कित्याक हे कश्ट आमच्या कुटुंबांत सवाला वयर आमकां सवालां येवंक पुरो मोगाचें न्हू तर ह्या सवालांक कोणूच तुमकां जवाब दिवचो ना हाका उतार मेळचे तर आमी करूंक जाय आसलें एकच एक कार्य जावन आसा समर्पण दिवचें सरेंडरींग उलटून घेवचें आमचें उणेपण उलटून घेवचें आमचें कश्ट जेजू कडेन सांगता जेजू हे कश्ट म्हाका आयले तूं परिहार कर तूं हे कश्ट कान पयस कर म्हणून जेजू कडेन कलतेपणान आमी मागचें जावन आसा विधेयपणान आमी मागचें जावन आसा आनी कलतेपणान आमी मागलें खंडीत जेजू आमकां दिता बेन तुका दिसताना तुका भोगताना बेन तुका दिसताना कोण तुका भोगताना एक सुरो आसो कोणास नसताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीस सांडसोना केदीस सांडसोना केदीस सांडसोना केदीस सांडसोना पिये नाका मोजा बाळा आसाय तो मोजा पायांतळा पिये नाका मोजा बाळा आसाय तो मोजा पायांतळा मुखार धरून मोजो हात दिता तुका मोजो सांगा मुखार धरून मोजो हात दिता तुका मोजो सांगा पिये नाका मोजा बाळा आसाय तो मोजा पायांतळा ये नाका मोजा बाळा आसाय तो मोजा पायांतळा सगळं आमी एक घडी भर आमचे दोळे धांपया आनी जेजू कडेन मागया देव साक्रामेंतांत आसलो जेजू आमकां बचावी देव दी आमच्या कुटुंबाची सडवण करून दी
आमच्या कुटुंबात समाधान देऊन दी. आमच्या कुटुंबात बरी भलायकी, शांती, समृद्धी, कितें उणेपण आसा तें सगळें काडून आमकां बऱ्या वाटेन उजवाडान देवाच्या स्पिरितान, माया मोगाच्या स्पिरितान एकवटान जिवंक सक्रामेंत आसलो जेजू आमकां बेसावांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागया. मोगाळा जेजू, तूं देवाचें उतार जावन आसाय. हर एकल्यांक तूं देवाचें उतार दिताय. त्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां आपयताय आनी त्या उतरांत आमकां जिवीत मेळटा. मोगाळा जेजू, तुवें सांगली उतरां कितली अपुरबायेची जावन आसात. हांव जावन आसा जिविताचो उंडो, हांव जावन आसा उजवाड, हांव जावन आसा खरी दाखवाल, हांव जावन आसा पृथ्वीचें मीठ. अशें आमकां तुवें उतार दिलाय आनी त्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां आपयताय. जर तर आज आमच्या कुटुंबात अशांती, असमाधान आसा तर हाका कारण मोगाळा जेजू, आमी तुजें उतार आयकोंक, या उतार पाळोवंक तयार नाव. आमी सांपडल्या, तुजे तावन पयस गेल्या, फातकी जिणेंत आमी आसा. जेजू, आज अपुरबायेचो दीस तुवें आमकां दिलाय. तुज्या समोर आमी हांगासर आसा. तुज्या स्पिरितान आमकां बरोवन आसाय. तुजें उतार आमच्या काळजांत क्रियाळ कर, क्रियात्मक कर, फळादीक कर आनी आमी तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक कृपा दी. भक्सनाच्या स्पिरितान जिवंक कृपा दी. एकामेकाचो मोग करूंक आमकां कृपा दी. सेवेच्या मनोभावान जिवंक आमकां कृपा दी. आनी अशें फातकी जिणीस सांडून पिडेस्त जाल्ल्या आमकां बऱ्या भलायकेंत निराशी जायनासतना आमी सदांच बरोशान जिवंक, उजवाडान जिवंक, तुजें पुरजळीत मुखामोळ पळोवंक सदांच तुज्या उतराचो अनुभव आमकां दी. मोगाचें न्हू, आनी एक घडीत हांव तुमकां सांगूंक आशेता. ताचे पयले उत्पत्ती ग्रंथांत कितें बरयलां आमी पळया. अध्याय 4 वळ 9 अशें बरोवन आसा. सर्वेस्पर देव म्हणलो तुजो भाव कायनाक म्हणलो, तुजो भाव आबेल खंय आसा. कायन आनी आबेल बाबाव जावन आसले. आमी उगडासाक दवरया मोगाचें न्हू. एका कुटुंबांत, एका आवयच्या पोटांत, एका गर्भांत जल्मल्ले ते. कायनान आबेलाक जीविशी मारले आनी सरीसपोर देवाक आबेलाचे रागात पावता आनी कायन लिपोवन रावता. देव कायनाक विचारता, कायन तुजो भाव आबेल खंय आसा, तुजो भाव खंय आसा. कायन जाप दिली, हांव नेना. ताका कळीत आसलें तरी ताणें जाप दिवंक ना. हांव नेना आनी एक फोट मारता. आनी तितलेंच न्ही, हंकार दाखयता. देवा मुखार हंकार दाखयता मोगाचें न्हू. देवा मुखार हंकार दाखयता आनी म्हणटा कितें, हांव म्हजो भाव असो राखून गी. कितें, एम आय कीपर ऑफ माय ब्रदर म्हणून सवाल करता. देवाक सवाल करता, सरीसपराक देवाक सवाल करता. तर देव परतून कितें तुवें केलें म्हणून मोवाळ्यान विचारता कायनाक आनी म्हणटा, तुज्या भावाचे रागात म्हाका बॉब मारनासा. तुज्या भावाचे रागात म्हाका बॉब मारनासा. मोगाचें न्हू, हें उतार हांवें कित्याक सांगलें गे म्हळ्यार, आज साबार जाण हांगासर आमी आशेवन आयल्या. जेजू तुवें म्हाका आज आपटचें. आज तुवें तुजो हात म्हज्या माथ्यार दवरी जाय आनी हांवें संपूर्ण तरान गूण जाय.
म्हज्या भुरग्यां बाळांक बरी बूद बरी शेगून मेळ्ळा जाय, म्हज्या तरणाट्या पुताक दुवेक बरें काम मेळ्ळें जाय, एक सैरीक मेळ्ळें जाय म्हणून साबार त्या सवां घेवन आमी हांगासर आयल्या. खरें गी न्हीच गी, आमी आमची त्या सवां घेवन हांगासर आयल्या. भोव बरें. तर मोगाचेनो ही त्या सवां देवाक मानूंक जाय. तर आमचो भाव भयणी खंय आसात म्हणलें आमी पारखूंक जाय. आमची भाव भयणी खंय आसात आनी कशीं आसात, आमची कुटुंबां कशीं आसात, म्हजी कुटुंबां, म्हजे इश्ट मंत्र, म्हजी सैरी दैरी, म्हजे भाव भयणी, म्हजे आवय बापूय खंय आसात, हें आमी चिंतून पळोवंक जाय. मोगाचेनो एक घडिल्लें घडीत तुमकां तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां. आनी हांव सत्त हांगासर सांगता, हांव रडलां तें घडीत आयकोन म्हज्या दोळ्यांत ती दुकां आयलीं. हांव एक पोटी प्रशांत निवास गोत आसा जेप्पू लागीं प्रायवंताचे मलगड्यांचे निराश्रिताचें घर आसा. थंयसर कोणी नातली तांकां दवरतात. आनी अशें थंयसर हांव भेट दिवंक गेल्लो. आनी भेट दिवंक वेता आसतना थंय एक स्त्री मात्र तिका एक सपरेट जागो दिल्लो, एकसुरी बसुल्ली, तिका मात्र कुटुंबाची आसली. आनी थंयसर तिच्या हाताक बँडेज बांदलें, तिच्या हाताक गाय जाल्ले. त्या गायेतावन खूब येतलो, त्या देखून सिस्टरांनी आनी थंयसर येवच्या नर्सांनी दाक्तेरांनी तो गाय क्लीन करन बरें बँडेज बांदून ती त्या कटल्यार बसून आसली आनी रोडोन आसली. आनी हांव सगळ्यांकी मेळोंक थंयसर गेलो. साबार पोटी हांव गेलां. थंयसर प्रायवंताक हांव मेळटा, तांचे कडेन उलयतां. थोडे पोटी तांकां कित्याक ती बेजारान आसतात तांचे कडेन कुशालाय उलोवन हांव फाटी वेचें आसलें. अशेंच उलोवन तांचे कडेन उलोवन फाटी वेता म्हणसतना म्हजी दिश्ट त्या एका स्त्रियेचेर, प्रायवंत स्त्रियेचेर पडली. हांव सट्ट थंय गेलो. कित्याक गोतना एक मॅग्नेट म्हणटा हांव, आयस्कांत म्हणटा हांव, ते कशें आकर्शीत करता लोंकडाक, तशें म्हाका एक आकर्शण जालें थंयसर वचाचें म्हणून थंय गेलो. आनी वचून सीदा त्या प्रायवंत स्त्रियेच्या कटल्यार बसलो आनी पयले सवाल विचारलें, माई तूं कित्याक रडताय, तुका कालें जाता सांग म्हाका म्हूण सांगलें. तुजो हात दुखता गे, हाताक गाय जाल्लो कांय दुखता गे, फोडाफोड आसा गे. हांव सिस्टरांक आपयतां, जाय जाल्यार नर्स आसात नर्सांक आपयतां, म्हाका सांग कालें जालें, तूं कित्याक रडताय म्हूण विचारलें. आनी तिचें रडणें सडत जालें. आनी म्हणाली, फादर, म्हज्या कुटुंबांत म्हाका तेगा दुवो आनी देग पूत, व्हडलें ग्रेस्त कुटाम फादर, सगळें व्हडलें ग्रेस्त कुटाम, कितेंच उणें ना, कितेंच उणें ना. म्हजो दादलो सरल्या उपरांत हांव एक सुरी जाली. तिचे पुरा जिणेची काणी सुरू केली तेणें हांव आयकलो. आनी हांव एक सुरी जाता आसतना म्हज्या धुवांनी आनी पुतांनी कोणें पळोवचें म्हणून तांचे मदें झगडें सुरू जालें. आनी आखरेक म्हाका हांगासर हाडून दवरलां. आनी वेता आसतना तांणी सांगून गेल्यात, माई आमी तुका येवन पळयता, हर एका म्हयन्यांत तुका येवन पळयता म्हणून. आतां लागीं लागीं 6 म्हयने जाले फादर, एकले येवनात. आनी जोरान रोडून म्हणाली, फादर ये गाय म्हाका दुकानांत. तर काळजाक तोपलें ते सांगलें उतार ते म्हाका मस्त रोडोंक करता फादर. ते काळजांत तांणी म्हाका दुखयल्लें ते चिंतना म्हाका रोडोंक येता. हांवें 6 भुरग्यांक तांच्या फुडारा खातीर कितले कश्ट काडिल्ले म्हणून सांगूनच गेली, रोडूनच गेली.
आनी म्हाका कितें सांगचें म्हणून कळना, कितें जाप दिवची कळना. आनी हांवें तिका बुजयलें आनी हांवें इतलें सांगलें, माय तूं कांय भियेनाका, हांव लागशिरस्त आसा आनी हांव फावट मेळटा आसतना तुका येवन पळोवन वेता म्हणून तिका बुजोवन हांव गेलो. मोगाचेनो, आज हें सवाल सरेस्पर देव आमकां हर एकल्याक विचारना आसा, तुजी आवय खंय आसा, तुजो पप्पा खंय आसा, तुजो भाऊ खंय आसा, तुजी माय खंय आसा, तुजी भयण खंय आसा, तुजी भुरगीं खंय आसात. कशें कांय नाक विचारलें सवाल आज आमकां हर एकल्यांक तो विचारना आसा. आमी हांगासर कित्याक आयल्या, आमचे थंय बरें पोवन येचें, आमचे कुटुंब शांतीचे कुटुंब जायचे, आमचे कुटुंब मोगाचे कुटुंब जायचे, आमचे कुटुंब बेसावाचे कुटुंब जायचे, आमचे कुटुंबात एकवट आसाचे. तर मोगाचेनो पयलें आमच्या कुटुंबात येचे तर ही आशा हांवें आनेकाकल्याक दाखोवंक जाय. त्या देखून सर्गाक वेची वाट खंयसर आसा मोगाचेनो, सर्गाक वेची वाट आमच्या पेल्याच्या अंगणात आसा. त्या देखून तुजो पेलो कोण, आमचो पेलो कोण, आमची सैरी देरी, आमची इश्टां, आमच्या वाड्याची, आमच्या सांगाता आसची, आमचे नेबर्स, ते आमचे पेले जावन आसात. तांचे बरें फोन आमी पळोवंक आसा. ते दळा मोगाचेनो जेजू आमचें काळीज परकून आमकां बेसांव दिता. ते देखून आज आमी विचारूंक जाय, आमच्या भावा भयणीक हांव दुखोवना सांगी, आमच्या भावा भयणीक, आमच्या कुटुंबांत आवय बापायक आमी कशें तांकां पळयता, तांची कशी साकरी करता, हे आमी चिंतूंक जाय. आनी तेन्ना मोगाचेनो आमकां खंडीत देवाचें बेसांव आमकां मेळटा. केदीस आमकां उणें पोवन जायना. ते देखून एक घडी भर आमचे दोळे तांपया आनी आमच्या भावर्थेची दिश्टेन, आमचो भावर्थेची दिश्ट आमच्या काळजांत आसा, त्या काळजांत जेजूचो उगडास काडया आनी आमचो उजो हात आमच्या काळजा वयर दवरया आनी काळजांत धरून आमचे दोळे धांपून त्या भावर्थेच्या दिश्टेन जेजूक पळोवन सांगया, जेजू म्हजी आवय बापय खंय आसात म्हूण सांगा, म्हजे तोंड पयस आसात गी, म्हज्या लागीं आसात गी, तुमी जाप दिया. म्हजी भाव भयणी म्हजे तोंड पयस आसात गी, म्हज्या लागींच आसात गी, म्हजी भुरगीं आमच्या लागीं आसात गी, आमचे तोंड पयस गेल्यांत गी, आमची शेजारची आमचे तोंड पयस गेल्यांत गी, आमच्या लागींच आसात गी. आनी आमी प्रामाणीकपणान जेजूक जाप दिवं, भियोंचे नाका आमी. जर तर चुकून पडले तर जेजू आमकां बक्षिता, खंडीत बक्षिता. आनी उपरांत घरा वचून आमी आमच्या माया, आमच्या कुटुंबाचो आमी मोग करया. त्या देखून जर तर आमचे ते उणेपण आसा, चुकून पडले तर जेजू कडेन आमी सांगया, जेजू हांव चुकून पडलां, म्हाका बक्षाने दी. ह्या बक्षांच्या स्पिरितान आमी सगळे उबे रावन एक गीत गावया आनी आमी म्हणया जेजूक, जेजू आमच्या काळजांत तूं ये, म्हजें काळीज नितळ कर, म्हज्या कुटुंबांत बेसांव घाल, म्हज्या भुरग्यां बाळांत बेसांव घाल, म्हज्या आवय बापायक वेगेन घे आनी हांव तांचो चड आनी चड मोग करतलो. म्हजी त्यागाची जिणे वरवीं हांव तांकां कितेंच उणें करिना म्हणून आमी बसवणी करया आनी एक गीत गावया. Sorvone so di su dela
제주 아이라 제주 아이라 서로 온다 제주 아이라 디스토데라 디스토데라 서로 온에서 디스토데라 제주 아이라 제주 아이라 서로 온다 제주 아이라 할렐루야 아멘 할렐루야 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 아멘 할렐루야 기가비야 아멘 할렐루야 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 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 기가비야 아멘 할렐루야 모가일라 스वर्गीय मोगाइला जेजू आइला सर्वंदा जेजू आइला मोगाइला 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 स्वर्गीय मोगाइला सर्वंदा जेजू आइला हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया 기가랴 아멘 할렐루야 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 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 기가랴 아멘 할렐루야 우스와라이라 우스와라이라 손살아서 우스와라이라 제주 와이라 제주 와이라 솔원다 제주 와이라 우스와라이라 우스와라이라 손살아서 우스와라이라 제주 와이라 제주 와이라 솔원다 제주 와이라 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 기가랴 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 기가랴 아멘 할렐루야 원던 제주 원던 제주 원던 도가 소미야 제주 oglav 제주 oglav 제주 oglav 도가 소미야 제주 원던 도가 원던 제주 원던 제주 원던 도가 소미야 제주 oglav 제주 oglav 제주 oglav 도가 소미야 제주 할렐루야 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 아멘 할렐루야 기가랴 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 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 아멘 할렐루야 기가랴 아멘 할렐루야 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 기가랴 아멘 할렐루야 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 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 기가랴 아멘 할렐루야
तुका सोमिया जेजू ओगलाप तुका सोमिया जेजू Oglap tuka sumia आराधन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू Wondan tuka sumia Jesu. जय जय तुका सोमिया जेजू Jai tuka sumia Jesu. स्तुति तुका सोमिया जेजू Tuti tuka sumia Jesu. वैभव तुका सोमिया जेजू Waivav tuka sumia Jesu. हालेलुया तुका सोमिया जेजू Tuka sumia Jesu. गायतां तुका सोमिया जेजू Gaitang tuka sumia Jesu. आराधन तुका सोमिया जेजू Aradan tuka sumia जय Jesu. जय तुका सोमिया जेजू जय जय तुका मग छनो आताचो वेळ जेजून अजाप करचो वेळ जावन आसा तुम्ही पत येतात की जेजू आज तुमच्या कुटुंबात तुमच्या जिवितांत अजाप करता म्हणून पत येतात की तशें जाल्यार आतां एक हांव मागणें शिकयता हे मागणें आमी 5 पोटी म्हणूंक आसा भक्तीन विश्वासान पत्येनेन म्हणूंक आसा हें मागणें देखून पयलें हांव सांगता ताचे उपरांत तुमी म्हणा ये जेजूच्या पवित्र मुखामळा येशूच्या पवित्र मुखामळा रक्तान भरलेल्या रक्तान भरलेल्या तुका उलो मारतेल्या तुका उलो मारतेल्या मुझे खलते मागणे ऐक मुझे कलते मागणे ऐक. परतून पोटी हांव म्हणटा उपरांत तुमी म्हणा ये जेजूच्या पवित्र मुखामळा येशूच्या पवित्र मुखामळा रक्तान भरलेल्या रक्तान भरलेल्या तुका उलो मारतेल्या तुका उलो मारतेल्या मुझे खलते मागणे ऐक मुझे कलते मागणे ऐक. आता ये गडीभर तुमचे कलते मागणे जेजूच्या पांय तळार दवरा सक्रामेंता मुखार दवरा तुमकां तुमी कितें मागोवंक हांगासर आयल्यात तें जेजू कडेन सांगून सोडा जेजूच्या पांय तळार दवरा सक्रामेंता मुखार दवरा जेजूच्या हातांत घाला तर विश्वासान मागा मोगाच्यानो त्या विधवी स्त्रियेन सांगले बरी हांवें ताचें आंग वस्तोर आपडल्यार पुरो गूण जातली शतपतीन सांगले बरी मागा तुवें येवची गरज ना जेजू तुवें एक उतार सांगल्यार पुरो म्हजो साकोर गूण जातलो कळ्ळें बवट्ट मोगाच्यानो बवट्टन मागा बवट्टन जेजू कडेन सांगा जेजू हे म्हजी विनवणी हे म्हजें तेसांव कलतेपणी हांव मागोन आसा हांव साबार वर्सांत हांव कश्टोन आसा तांची नांवां काण तुमी तुमचें तेसांव घाला आनी भक्तीपणान आमचे हात उबारून हे मागणें सांगात आमी म्हणया ये जेजूच्या पवित्र मुखामळा येशूच्या पवित्र मुखामळा रक्तान भरलेल्या तुका उलो मारतेल्या तुका उलो मारतेल्या मुझे खलते मागणे ऐक मुझे कलते मागणे ऐक. ये जेजूच्या पवित्र मुखामळा पवित्र मुखामळा रक्तान भरलेल्या तुका उलो मारतेल्या तुका उलो मारतेल्या मुझे खलते मागणे ऐक मुझे कलते मागणे ऐक. ये जेजूच्या पवित्र मुखामळा येशूच्या पवित्र मुखामळा रक्तान भरलेल्या तुका उलो मारतेल्या उलो मारतेल्या मुझे खलते मागणे ऐक मुझे कलते मागणे ऐक. ये जेजूच्या पवित्र मुखामळा येशूच्या पवित्र मुखामळा रक्तान भरलेल्या तुका उलो मारतेल्या मुझे खलते मागणे ऐक मुझे कलते मागणे ऐक. अकरेचे पोटी हे मागणे सांगता म्हणया ये जेजूच्या पवित्र मुखामळा रक्तान भरलेल्या तुका उलो मारतेल्या मुझे कलते मागणे ऐक. मोगचनो आता आमी सक्रामेंताचे बेसांव घेवंक आयतें जावया जेजू आमकां बेसांव दिवंक तो राखून आसा त्या देखून आमच्या काळजांत असली येदुळस आमची भावना आमची मागणी आमच्यो विनवण्यो ताचे मुख समोर आमी दवरल्यात खंडीत तो आमकां कितेंच उणें करचो ना कित्याक तो काकुलतीचो राय तो आमचो सडवंतार आनी तो आमकां मागल्लें दितलो त्या देखून जेजून सांगलें मागा तुमकां मेळटलें त्या देखून तो आमकां मागलें सगळें आमकां दितलो त्या देखून विश्वासान भक्तीपणान आमी येदुळस मागला आनी
सक्रामेंतात आसलो तो जेजू मागले आमकां दितलो ते खंडीत त्या देखून फकत क्रिस्तंचो लोक न्ही कितलो हिंदवांचो लोक आनी इतर धर्माचो लोक आमच्या जेजू लागीं दावी येतात. बर्नादेताची उतरां कोण मुरये माये लागीं मागोंक येतात ती केदींच खाली हातांत फाटीं वसनात. कोण मुरये माये लागीं दावी येवन मागतात तांकां केदींच खाली हातांत धाडलें ना. ते देखून मुरये माये कडेन आमी सांगया जेजूची दराळ बेसावां मुरये माये आमकां धाड म्हणून तिच्या मारिफत आमी मागया आनी सक्रामेंत आसल्या जेजूचें बेसांव घेवंक आतां आमी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. प्रार्थुया. देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडुणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. काळाच्या पयनारासा पास्का फेस्ता तयाराय करता काळजांनी मोना नवी करता माया मोगांची योगा शेता काकुलतीच्या बापा दया दाखय
बलिदान हे भेटोन चिनी बदलून फावो कर आमकां तुझ्या भुरग्यांक. मोगाचेनो ह्या पवित्र थळार आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक जमल्या सरफादराबांच्या नांवी बरो येवकार हांव मागता. जायते काळजां जात्रे घेवन जायती मागणी घेवन ते सवां घेवन पावल्ल्या म्हाका जुजेवाज बापाच्या विनवणेन हें सगळें देवान म्हाका फावो करूंक आसा. आनी जुजेवाज बाप मागोन फावो करता म्हणले आमची हरी एकल्याची पातयणी आनी हेंच कुर्सावाटे मुखांत्र पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना मुखांत्र आमकांच आमी देवा मुखार दवरला. आनी मिसाचें बलिदान देवाक आमचें जिवीत संपूर्ण रितीन आमचे सर्व गरजो आमचे अक्लास आमचे बोगणां आमचे पिडा हें सगळें देवाक भेटोवन देवा तावन बरेपण आमी जोडटल्या म्हणल्या पातयणी सवें ह्या मिसांत आमी वांटो घेवंक फुडें घेता आसतना आयच्या दिसा मिसाक दिल्ली ते सवां राजेश डिसोजा वरकाडी अर्गान जावन अरविंद स्मिता फेर्नांडीस किरेम अर्गान जावन चार्ल्स प्रेसिला डिसोजा विटला तशें इराद्या खातीर नॅन्सी डिसोजा पांडिकट्टा इराद्या खातीर अर्गान जावन हेराल्ड सविता डिसोजा फजीर जेस्सी डिसोजा फजीर जेसिंता एल लोबो आग्रार विन्सी लोबो आनी कुटाम बाळेहोन्नूर जोसेल विविता डिसोजा मारिल सिल्वेस्टर मोंतेरो वरकाडी प्रशांत डिसोजा कोमंगळा ताच्या जल्माच्या 7व्या वर्साक अर्गान जावन प्रिया रेबेल्लो आम्मेबोळ ताचे इराद्या खातीर तशें अर्गान जावन प्रिमा वॉयलेट क्रास्ता शार्जा विना मोंतेरो मुडिपू अर्गान जावन तशें सबॅस्टियन डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर सिल्वेस्टर डिसोजान दिवचें मार्टीन डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर हेराल्ड डिसोजान दिवचें पीटर लोबो ताच्या आत्म्या खातीर फ्लोरिन पिरेरा बोरीमार ताणें दिवचें तशें लियो मेरी मार्टीस सांगाताच सबॅस्टियन मेरी मास्करेनस तांच्या खातीर लुसी मार्टिसान दिवचें बोरीमार आनी अर्गान जावन रेशमा डिसोजा दुबई सिंथिया डिसोजा फजीन मिथन डिसोजा आंजेलो ताचे इराद्या खातीर अर्गान जावन राजेश फ्रांसीस आनी कुटाम मैसूर वॉल्टर प्रीती डिसोजा आनी कुटाम मडांत्यान सेवरीन लोबो बोरीमार नवीन डिकुन्ना मोगर्नाड लुसी मार्टिस बोरीमार ह्या सर्वांनी अर्गान जावन दिता आसतना तसो बरो देव तांकां सर आशिर्वादांनी बरोवन दी. आत्म्या खातीर दिल्ल्यांच्या आत्म्यांक ससनांची शांती सर्वेस्पर देव फावो करून दी. इराद्या खातीर दिल्ली आनी आमचे सर्वांचे इरादे जुजेवाज बाप देवा तावन विनंती करून आमचे इरादे सुफळ करून दी. संगताच जेवणा खातीर कुमक केल्ली जेसी डिसोजा जेसिंता लोबो रोनाल्ड मोंतेरो पावल डिसोजा विना डिसोजा मिथन डिसोजा आनी बऱ्या मनांचो ह्या समयिस्तांक जुजेवाज बाप देवा तावन विस्तार आशिर्वादा तांकांय फावो करून दी. मोगाचेनो कालच्या राती आमच्याच मुडीपूची एकली हार्ट अटॅक जावन राती तिका आस्पत्रे व्हेला. आज सकाळीं तिचें ऑपरेशन जावंक आसा. नॅन्सीबाई पांडिकट्टाची मुडीपूकारांक कळीत आसा. देव तिचे दाक्तरांच्या हाता मुखांत्र बऱ्या भलायकेचें देणें तिका फावो करून दी आनी बेगीनच बरी भलायकी जोडून ह्या आमच्या पवित्र थळार येवन जुजेवाजाचो उपकार आठोवचें भाग तिकाय फावो जावं दी. कुटुंबदारांनी मागोवंक सांगला आसता आमच्या सबार पिडेस्तांक तोचो बरो देव आपडून दी बरें करून दी बरी भलायकी दिवन दी. पयस तावन लागीं तावन आशेंतल्यांकी तांकांय ताणें आशेवचें समाधानाचें जिवीत तांकांय मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो ह्या पवित्र थळार आमी हांगासर आसा. सांजू जेवाज पूण शेतांत मागोवंक आमी हांगासर जमल्या.
या पवित्र बलिदानांत आमची मागणी आमी दवरया, आमची आत्रेक आमची तेसावा ताच्या समोर दवरया. आमचो जेजू काकुलतीचो राय, दयाळेचो सोडवणदार, एक ओड जमो जेजू लागीं येता आसतना तांकां पळोवन तांकां जेजूक बिरमोद दिसली आनी ते भुकेल्ले आनी जेजून तांकां वाडले. ते जेवले आनी ददोशी जाले आनी संतोशान फाटीं गेले. जेजू आमची बिरमोद पळयता, आमचें पोट पळयता, आमचें काळीज पळयता, आमचें जिवीत पळयता आनी आमकां बेसावांनी भरता. तर मोगाचेनो, हें जिवीत आमी फाटीं देवाक दिता आसतना ते मानवांची जावंक जाय. आमचे काळीज फाटीं सस्तीक जिविताक वता आसतना तें देवाक स्विकार करचें काळीज जावंक जाय. देखून आमचें काळीज नितळ, निर्मळ, निस्कळ दवरूंक जाय. तातूंत मेळ्ळें कुश्टेपण आसूंक नजो. आमकां जेजूची काकुळट सदांच जाय. त्या देखून ह्या घडये आमी पथकांत आसा तर आमची पथकाची जडती आमी करया. आमच्या पथाक आमी वळखून घेवया आनी आमच्या पथकाक बोगसने मागया. एकामेकाचें बोगसने मागया, जेजूचें बोगसने मागया आनी सांगात आमी म्हणया, हांव पत्री सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. या पसत भगवेस्तां संकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पथकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सांजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळीकायेची जिणी जियोवन तुज्या परजेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साल दवरूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पळयतात म्हणच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. कित्याक जायते जण अशे पुसपुसतात ते म्हाका आयकता. सगळ्या वाटांनी आकांत ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करोया. सगळे म्हजे लक्षिले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडत गाय म्हूण पळोवंक आयते रावल्यात. ते म्हणटात घडयेन तो बोलून पासान पडटलो. आमी ताचे जैत व्हरतेल्या आनी ताचें फारीक फोन घेतेल्या. पूण एक बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवें आसा. देखून म्हजे दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते म्हजे जैत व्हरचे नात. ते लजेन भरतले कित्याक ते सफळ जावचे नात. तांची सासणीक लज केदींच विसरून वची ना. दळबाराच्या सर्वेस्परा, तूं नितिवून तपासणी करताय, काळजा मना दुपरकिताय. तूं तांचे कडचें घेतलोय तें फारीक फोन म्हाका पळोवंक दी. कित्याक म्हजो तक्रार
हांवें तुज्या हातान सोडला. सर्वेस्परा गायन करा, सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नश्टांच्या हातांतलो निवारला. देवाचे उतर हें. देवाचे वडुपकार. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. मुच्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हजो ताळो आयकलो. हांव तुजो मोग करतां सर्वेस्परा, तूंच म्हजें बळ. सर्वेस्परूच म्हजें खडप, म्हजें बरोस आनी म्हजो सडवणदार. श्लोक. मुच्या आकांताच्या वेळा हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो तेन्ना ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजो देवूच हांवें आसरो सोदून वेचें काडप. तोच म्हजें डाल, म्हजें स्वरक्षणाचें शिंग आनी म्हज्या भद्रतेचें कोटें. ताका जावं मान महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. श्लोक. मुच्या आकांताच्या वेळार सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो. बेरांकूळ लारां म्हजे वयल्यान पाशर जालीं, उदकांतल्या आपायाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो. गुंडायाच्या सुळेंत ताणें म्हाका विचार केलो, मरणाच्या पासांत हांव सांपडलो. श्लोक. मुच्या आकांताच्या वेळार सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या आकांताच्या वेळार सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, कुमकेक ये म्हणून म्हज्या देवा लागीं हांवें हाक मारली. आपल्या मंदिरांत म्हजो ताळो ताणें आयकलो, म्हजी भोग वचून ताच्या कानान पडली. श्लोक. मुच्या आकांताच्या वेळार सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो ताणें म्हजो ताळो आयकलो. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवा फर्मानी जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमान तुका येसुम्या. तोवळ जुदेवानी जेजूक फातरावंक म्हूण परत्यान फातर विंचले. देखून जेजू म्हणालो, बापाच्या पदवेन जायती वर्ती कामां हांवें तुमचे मुखार करून दाखयल्यांत. हांचे भितरले खंयच्या कामां पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात. जुदेवानी ताका जाप दिली, बऱ्या कामा खातीर आमी तुका फातरायनाव, पूण तूं करताय ती देव निंदा पासत. तूं एक मनीस तरी तुकाच देव करताय. जेजून जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगता. ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयलेलीं आसात की नात. जर देवाचें उतर प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यांत आनी पवित्र पुस्तकाचें उतर केदींच बांगोवंक नजो, तर म्हाका बापानच धाडला आसता हांव देवाचो पूत म्हूण मुळें देखून आनी देव निंदा केली म्हूण तुमी कशें म्हणचें. हांव म्हज्या बापाची कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सतमानी नाकात, पूण ती हांव करतां वय जाल्यार म्हाका तुमी सतमानिना तरी हांव करतां तें पुनी सतमाना. तवळ बाप म्हजे थंय तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हूण तुमी मानून घेतल्यात. आनी हें तुमच्या मनांत चड आनी चड रिगतलें. तितल्यार जुदेव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागले, पूण जेजू तांच्या हातांतलो सुकोवन गेलो. तो परत्यान योर्दान उतरन जुवांव आदीं स्थान दिवन आसलेले त्या सुवातेक पावलो आनी थंय रावलो. जायतो लोक ताचे सरशें आयलो. ते म्हणटाले, जुवांवन कसलेंच आसर्यें केलें ना, पूण ह्या मनशा विशयांत जुवांवन सांगलें सक्कडी सत जालें. अशें थंय सबार जण ताका सतमानूंक पावले.
देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, दोनी वचपा वयर थोडो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. पयलें वचप जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले आमी आयकलें आनी उपरांत जुवांवन बरयल्ल्या शुभ वर्तमानांत एक आमी देव जेजूचें उतार आमी आयकलें. मोगाचेनो, ह्या दोनी वचपांत आमकां एक अपुरबायेचो संदेश मेळटा. ह्या दोनी वचपांत एक अपुरबायेचो संदेश नियाळ करूंक मेळटा. तो संदेश जावन आसा, बरें करा, वायट करिनाकात. बरें करा, वायट करिनाकात. जेरेमिया म्हणटा, म्हाका लागड करूंक म्हजे दुस्मान तयार आसात, म्हाका गुन्यांवकार करूंक ते तयार आसात. आनी हांगासर जुदेव आनी फरिजेव जेजूक धरून ताका जीव मारूंक तयार आसात. मोगाचेनो, हे दोन पंगड आमी पळयता. एक पंगड जेरेमिया आनी जेजूस जाल्यार आनी एक पंगड आमी पळयता जुदेव फरिजेव आनी दुस्मानाचो पंगड नाश करूंक. एक पंगड नाश करूंक, एक पंगड बरें करूंक पळयतात. आज आमकां नियाळ करूंक आमचे मुखार आसलो हो संदेश एक सवाल आमच्या मती काडटा. ते सवाल जावन आसा, खंयच्या वर्गाक आमी सरवल्ले जावन आसा? नाश करच्या पंगडाक या बरें करच्या पंगडाक? आमी नाश करता गी या आमी बरें करता गी? आमी जीव दिता गी या जीव काडटा गी? दोन पंगडा आजुनी आमच्या ह्या प्रस्तुत काळार आसात. एक जीव काडचो पंगड आनी एक जीव दिवचो पंगड. मोगाचेनो, आमी जेजूचे शिस, आमी जेजूचे पाटलावदार. ताणें आमकां जीव दिवंक शिकयला, बरें करूंक शिकयला, बरें उलोवंक शिकयला, शांती समाधान हाडूंक शिकयला. तर आमी बरें करूनच वचूंक जाय. आनी आमचो बायबल, आमचे देवाचे उतार म्हणटा, जेजू बरें करीत गेलो म्हणून वांजेलिस्ट म्हणटात. तर आमी ताचे पाटलावदार बरें करूनच वचूंक जाय. तर मोगाचेनो, आमकां कित्याक बरें करूंक जायना? आमकां कित्याक कितें आडकळ बरें करूंक? एकलो ज्ञानी, एकलो वायज मॅन म्हणटा, एकलो बरो मनीस, देवूत मनीस, शिकिल्लो मनीस, तो अशें म्हणटा, आमच्या मतींत दोग तराचे पाडे झगडून असतात. काही देर आर टू बुल्स ऑलवेज फायटींग म्हणटा तो. दोन पाडे आमच्या मतींत झगडें करनंत असतात. आनी एक वायट खोटो पाडो आनी एक बरो पाडो, गुनेस्त पाडो, हांचे मदें झगडें झूज मांडूनच आसता, जावनच आसता हर एक घडी. आनी तो म्हणटा, तूं किंचे विसवणी करताय तशें तूं जाताय, कसली विसवणी करताय तशें तूं जाताय. आनी तो म्हणटा, ह्या दोन पाडे झगडें करता आसतना तातूंत कोणाक जीक मेळटा, तातूंत कोण विन जाता म्हणून तो सवाल करता. बघचेनो, हे सवाल जर तर हांवें तुमकां विचारलें तर आमची जाप कितें? आनी तो जाप दिवन म्हणटा, तूं खंयची विसवणी करताय, खंयच्या पाड्याक खावंक दिताय, खंयच्या पाड्याक तूं बलिश्ट करताय, तो पाडो जिखता. तातूंत बरो जिखता या खोटो जिखता म्हणलें न्ही, खंयच्या पाड्याक तूं कसलें खावंक दिताय आनी कसो तो पुष्टी आनी बलिश्ट करताय, तो पाडो जिखता. जर तर मोगाचेनो आमी खोट्या पाड्याक आमी खावंक दिलें तर
सगळी नकारात्मक चिंतना सैतानाची चिंतना आमकां येवची सर्व अवगुणां आमी त्या पाड्याक त्या मोतींत आमी दवरता तर ताका आमी बलिश्ट करता तर मुजे जिविती त्या नकारात्मक पाड्या बरी ह्या दुस्मना बरी हांव जियेता बरो जावन जिवंक म्हाका साध्य ना हांव खोटो जावन जियेता कित्याक हांवें दिवचें खाण हांवें खावचें खाण म्हज्या मोतीक म्हज्या काळजाक दिवचें खाण पूर खोटेंच जावन आसा बरें कशें जावंक साध्य मोगाचें न्हू जर तर तूं बरेंपण तुज्या मोतीक दिताय बरीं उतरां तुज्या बऱ्या पाड्याक तूं खावयताय बरेंपण पवित्रपण नितळाय निर्मळ मागण्याच्या स्पिरितान पवित्रतेच्या स्पिरितान संतीतपणान आमी जियेता आनी तसलें बरें कान आमच्या मोतीक आमच्या कुडीक दिता आमी बरें जाता आमी शांतीपणान जियेता आमी भाग्यवंत जाता सांजुजे वाजा बरी जाता ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां साध्य जाता कित्याक आमी बरें आमच्या काळजाक दिता आनी ते देखून बरें मन आमचें थंय उदेता त्या देखून एक सांगणी तुमकां सगळ्यांक कळीत आसूंक पुरो हांव बरो तर गांव बरो त्या देखून आमी कोणायक दूर सोंचें नाका तो सामाना आमची शेजारची सामानांत म्हजी आवय बापूय सामानांत सैरी दैरी सामानांत आमी विचारूंक जाय आसले सवाल हांव बरो आसा गी म्हजें नडतें बरें आसा गी म्हजें शेगून बरें आसा गी म्हाका लोक मेसवता गी त्या देखून जेजून विचारले सवाल ताच्या आपोस्तल्यांक आनी थंयसर आसल्याक लोक कितें म्हाका म्हणटा म्हज्या विशयांत लोक कितें म्हणटा आज हे सवाल आमीच करया मोगाचें न्हू लोक म्हज्या विशयांत कितें म्हणटा लोक म्हाका कितें म्हणटा हांव एक जेजूचो पटलावदार म्हणटात गी हो एक दुस्मान म्हणटात गी या सैतान म्हणटात गी मोगाचें न्हू विंसवणी आमची कितें आमी आमच्या मोतीक दिता तशें आमी जाता त्या देखून आज ह्या वचपांनी आमी दोन तरांचे व्यक्ती आमी पळयले एक जुदेव आनी फरिजव लागाड काडूंक पडटात बरें करूंक न्ही आनी जेजू बरें करनच गेलो आनी तो देवाचें राज आनयलो थंयसर समाधान संतोश भरपूर तरान ताणें आनयलो ते देखून मोगाचें न्हू एक आपुरबायेचें सांगणी महात्मा गांधीन सांगलें जावन आसा माय लायफ इज माय विटनेस म्हणून म्हजें जिवीतच म्हजी साक्ष जावन आसा माय लायफ इज माय विटनेस ते देखून आमी आमच्या जिवितांत कोणाची साक्ष दिवन आसा जेजूची आमी साक्ष दिवन आसा गी जेजूक साक्षीदार जावन आमी जियेता गी मुरये मायेक आमी साक्ष दिवन जियेता गी ते देखून आमचें जिवीत आज आमी निवळ करूंक जाय आनी आमी हांगासर ह्या पूर्ण शेतांत आसा प्राचीत काळांत आसा आनी एक हप्तो उरलो जेजूच्या पाशांवाक आनी तशेंच जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक आमी तयारी करता तर हें पुनर्जिवंतपण आमकां मेळचें तर आमी बरें करूंक जाय बरें चिंतूंक जाय आमी बऱ्या करण्यांनी आमचें जिवीत रुपीत करूंक जाय हे भाग आमकां मेळून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन भावनांनी बहिणीनो मुझे आणि तुमचे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक म्हणतात तसलें जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या क्या पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्वर मानून घेऊ
सृष्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या थारुका आपले पुरजे खातीर सांजुजे वजन कतकतीत मोगान भेटिल्ले मागणे आनी खलतीपणाचे सादे जिवीत तुका भोव मानवल्लें येस शेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर कळ्यांनी सोरतें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजुजे वाजा पासत आमी तुका दिन वाचतां. भावार्थाच्या आनी मागणेच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खलतेपणाच्या आनी दुबलिकायेच्या स्पिरितान जियोन तुवें ताका पयस बेसो रक्षण जावन फावो केलो. हे ताचें देखी बरीत पोरजळी जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान तूं जळयताय आनी ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सोर दुता भोगता सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रस्त्यां बराबर व्हड उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात. आपले कुशेन कश्ट म्हूण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच पर्यंत जेव्हा तस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें रागात पदकाचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सोमेस्त मनशा पसोत तें वारपतलें हे म्हज्या उगडासाक तुमी करात. Bavartas gutu pergatu ya. Sonia Jesu तुझे माया आम्ही हमारा तुझे पूरा जीवन आम्ही प्रगटा
जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास काडटा आनी हो जिविताचो उंडाण सोडूंची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रागा सेवतेला आमकां सुमेजता पळयतात म्हणजे एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा, सगळे याजाकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो भरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टगते मेल्यान समेस्तान तुजें पद जळीत मुखामोळ फळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मर्याय देवाचे माये संगाती भगवन जुजे तुजो पती भगवन धर्मदूत भगवन जुजे वाज आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर स्वासाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगतास तुजी महिमा गावोवंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडून आज्ञा आता आमी मोतीन दवरून जेवून शिकयलेले मागणे धैर्य घेवन सांगता आमी म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या आमचेतांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवतकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी सोडून जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशेन अत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सोर पदकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकाचे न्ही पूण तुज्या पळय सभेच्या बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाचें जेजूची शांती आनी समाधान एकामेका वांटून दियात. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूल कर. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूल कर. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगचनो ही देवाची शेळी आमचो मोगासो जेजू आमकां सदांच ओ बगसूचो. ह्या शेळीच्या जेवणाक आमी हांगसर आसाव. आमी सकट सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. Somia Borwoso Somia Bodraso Rakshako Derdionso Gine Sosa Somia Borwoso Somia
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुझ्या आपोवण्याक फाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणाचा दोशी केल्ल्या उपासत आम्ही तुका अर्घां दिता. आम्ही सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटांत जियोवची थान आमच्या काळजांत चडय आणि सांजू जेवाजाच्या परचळीत शिकवणे आणि देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटोवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपदवेदार देव दयाळेन तुमचेर आशीर्वाद घालूं आणि तुमकां सोर वायटा विघ्नांतली निवारूं. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावरतान आनी बरोशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिनी बऱ्या करण्यांनी सफळ करूं. आमेन. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूंक. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. मोगचनो सांजू जेवाज बापाच्या ह्या फुंतळार आयच्या दिसा हे नवेन चलोन व्हरून आमकां मागोवंक कुमो केल्ले जावन आसात बाप मॅक्सिम मिस्कीत जेजवीत मेळाचो फादऱ्याब आनी तांणी आराधन चलोन व्हरचें आनी आमकां ह्या रितीर मागोवंक करचें मेळचें बारी अप्रूप, कित्याक तांची राटावळी व्हडली आसतात. आमच्या जेप्पो रेतीर मंदिराचे डायरेक्टर ते जावन आसात आनी थंयसर आराधन मागणें तेणें चलोवनूच आसा आनी सांगाताच पाद्र्याबाक सांगात दिवचो. आमचो तरणाटो थंयसर वयर वाजंत्र खेळोन आसा. मार्टीन ताकाय ह्या संदर्भी समेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाज बापा होगळापणी मातुका कृपा मागून दी बापा. विघ्नां सडी नाका. जेजू सुगरो तुझे सालोन संदेश ताचो प्रसार केलोय. विघ्नां आडवारां कश्टांनी दुखां दुबळ्या धाकट्या मोगा आदर तुवें दिलोय. देखन बसया. मोगाचनो ह्या पवित्र थळार सांजू जेवाज बापाची मजत मागून बरयल्ली ते सवा इरादे हांगासर आसात. सकाळची ते सवा सांजू जेवाज बापाच्या पांयांतळी दवरन आशेवचें मागचें सगळें तो फावो करता म्हणल्या बरवशान हांगासर आमी सर्वां एकामेका खातीर मागून हें बरेंपण तांकां आमी दिवया. मिसाक येता आसतना एकल्याक सांजू जेवाज बापाच्या भक्तान ताका फोन करून सांगला थंयसर मागोवंक सांगा. जुजेवाज बापाच्या नांवी हांव बोरवल कोणता म्हाका बांयत उदक मेळच्याक. आनी सांगाताच आज ऑपरेशन जावंक आसली नॅन्सीबाई पांडिकट्टा जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्याची तिचें ऑपरेशन बऱ्यान जावन बरी भलायकी तिकाय मेळोवन दी. सांगाताच आमचे सगळ्यांचे अत्रेग ह्या घडये जुजेवाज बापा मुखांत्र देवाक आमी अर्पया. सांगाताच बरेंपण लाभलें अर्घ लाभली हांगासर आसात. नव्या घरचें काम बऱ्यान जावन घर वकाल करून रावोवंक फावो केल्ल्याक जुजेवाज बापाक अर्घां. एका घरच्या बोरवेलांत जुजेवाज बापा लागीं मागोवन केल्ल्या बोरवेलांत बरें उदक मेळ्ळ्याक अर्घां दिल्यान. जुजेवाजाच्या थळार येवन भुरग्यां खातीर मागल्लें बरी खबर आसा. बऱ्या भलायकेचें भुरगें मुखल्या दिसांनी फावो जावं दी म्हणून तांणी मागला. जाग्याचें नक्षें बऱ्यान जाल्ल्याक अर्घां दिल्यान. एकल्याचो भलायकेचो रिपोर्ट बरो जावंक तांणी मागल्लें. रिपोर्ट सारको जाल्ल्याक अर्घां दिल्यान. एकल्याचे आंगाराची एलर्जी गूण जाल्ल्याक अर्घां दिल्यान. ते सवा जोगो बेगीनच विकून वचूंक घरचें लोन फारीक करूंक घरकारणीक बरी भलायकी मेळोवंक
पेंगटा सकला वर्सांतावन बोळ नातल्याक वेगळी भलायकी मेळोंक काजार बऱ्यान तऱ्यान जावंक तेगांक बरी भलायकी मेळोंक मागला 15 जाणांक घरांत शांत समाधान सोडदोड आसोंक 8 जाणांक चेडवाक बरो चेडो आनी चेड्याक बरें चेडो मेळच्याक 17 जाणांनी मागला डायबिटीस पिडा गूण जावंक 5 जाणांक बरें काम मेळच्याक 12 जाणांक जाग्याची RTC बेगीनच नांवार जावंक बऱ्या कंपनीन काम मेळोंक दोळ्याचे दिश्ट पाटी मेळचे खातीर घराचें काम बऱ्यान जावंक 5 वर्साच्या भुरग्याक सलीसायन उलोवंक जावच्याक सक्कड परिक्षेनी पास जावंक 10वेची परीक्षा बरोवच्या भुरग्यांनी बरें मार्क्स काडून पास जावंक एकल्याची गोमटी दूख गूण जावंक पेंकाट दूख गूण जावंक तकली फटाफट संपूर्ण गूण जावंक तेगांक सेकंड PUC परीक्षेंत बरें मार्क्स मेळोवंक विकून गेल्ल्या जाग्याचे पयशे पाटी मेळोवंक उस्मट गूण जावंक तेगांक एलर्जी गूण जावंक चौगांक आंगाच्या कातीची एलर्जी गूण जावंक तेगांक एकल्याक ताच्या चेडवातावन सुटका मेळोवंक बरें सरकारी काम मेळोवंक मम्मीच्या दोळ्यांक दिश्ट मोतीक समाधान आंगार आशिल्ली पिडा सक्कड गूण जावच्याक डायबिटीस BP किडनी गूण जावच्याक हातापायांनी तिका बोळ मेळच्याक एकल्याच्या हाताक पडलेले खेडू गूण जावंक परगांवांतल्या एकल्याक बरी भलायकी मेळोवंक काम नातिल्ल्यांक बरें काम सैरीक मेळनातिल्ल्याक बरी सैरीक मेळोवंक शिरांनी आसची दूख गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक काजारी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभच्याक 13 जाणांक 2 वर्साच्या भुरग्यान बऱ्या तरान उलोवंक सुरू करच्याक एकल्यान मोग केल्ल्या चेडवा कडेन काजार जावंक तशेंच काजारा कितेंय आडकळ येनासतना बऱ्यान जावंक काजार जावन 6 वर्सां जाल्ल्या भुरग्यांचे देणे लाभोवंक मागला पैन कनिवच्या एका कुटुंबान शाबितायेन पावोवंक पाप्पाची TB पिडा गूण जावंक हर्निया जाल्ल्या एकल्याक डाक्टरान ऑपरेशन करूंक सांगला ऑपरेशन नासतना गूण जावच्या खातीर मागला पयले 2 ऑपरेशनां जाल्यात भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक 7 जाणांक बेड्डार आसच्या मावांक बरी भलायकी मेळच्याक घरांत सकडांक संतोशान जियोंक मेळच्याक तेगांक भयणीक बरें काम मेळच्याक एकल्याक बिझनेस आयडिया येवंक आनी बरें बिझनेस सुरवात करच्याक जर्मनीची विजा येवच्या खातीर रूम अकोमोडेशन मेळच्याक बऱ्यान सेल डीड रजिस्ट्रेशन RTC डाडाच्या नांवार जावंक मानसीक पिडेतान गूण जावंक वायट संवय सांडूंक 4 आमाल पियोणे सांडून कुटुंबान बऱ्यान जियोंक 6 जाणांक कोर्ट केसीतावन सुटका मेळोवंक एकल्याक शुगर वेरिकोस दोळ्याचे दिश्ट पाटी मेळोवंक कान आयकोंक जाग्याचे रजिस्ट्रेशन बेगीनच जावंक दिल्ले रीण फंडाक बांदिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक एकल्याची उदकाची आंगाची एलर्जी गूण जावंक काम करूंक बरें धैर्य आनी बोळ मेळच्याक सर्व वळवळोन आसच्या प्रायवंतांक पिडेस्तांक बरी भलायकी सवकासाय मागला परगांवांत आशिल्ल्या एकल्याक बरें काम मेळच्याक PUC डिग्री परीक्षा पाटी पडनासतना टायम टेबल प्रकार जावंक स्कॉलरशीप एप्लाय आडकळ नासतना एकावंटाक पयशे येवच्याक एका कुटुंबाक कॅनडाची विजा बेगीनच संपूर्ण जावच्याक सुनेन सासूमाय कडेन मोगान चलच्याक MBA शिकोवन आसच्या एकल्यान सर्व सब्जेक्टान बरें मार्क्स काडून बऱ्या कंपनीन ताका काम मेळोवंक धाकट्या पुता आनी बापूय मदें बरो संबंद आसूंक हार्ट अटॅक जावन आस्पत्रेंत आज ऑपरेशन जावंक आसची आमची बहीण बेगीनच बरी भलायकी मेळोवन आनी सांगासर जायती आशा आकांक्षा घेवन आयल्या जायती बगणां तेसावां मागोवंक आयल्या हें सगळें जुजेवाज बाप सुफळ करून दी आनी हांगासर जमल्ल्या एकामेकाक हें बरेपणाचें देणें मेळोवन दी म्हणलें हांगासर आशिल्ल्या आम्हा समेस्तांचें चिंताप जावन दी ह्या पवित्र थळा खातीर येदोळ वावून काडिल्ल्या मिनत घेतिल्ल्या सर्व आदल्या विगारांक आनी पाणीरच्या आदल्या पाद्र्याबांक तशें हांगासर मुखेलपण घेतिल्ल्या मुडीपू तशें आसपासच्या सर बऱ्या मनांच्या मनशांक आनी हांगासर हर एका शुक्रारांनी रांदपाची जबाबदारी करच्या मुडीपू हर एका वाड्यागारांक हांगासर सेवा दिवंक येवच्या आनी सेवा दिवन आसच्या सर पाद्र्याबांक हांगासर बरें मन दाखोवन कुमोक करच्या आदार दिवच्या बऱ्या मनाच्या मनशांक जुजेवाज बाप ताच्या विस्तार आशिर्वादा देवातान मागोवन दिवन दी
आनी आमी हर एकलो हांगासर आयिल्लो आमच्या काळजाचे यात्रेक सुफळ जावन दीत म्हणून हात वयर घालया आनी बरें मागया. दोगा ल्हान भुरग्यांक दिश्ट दोळ्याची तांकां मेळच्या खातीर तांणी मागला. -6 तांच्या दोळ्याच्या दिश्टीक आजकाल भुरग्यांक मोबायलांनी पुरा दिवन दिश्ट वगडायतना भुरग्यांची कळना. पोर धाकटे म्हणटा 7% -6-7 ल्हान भुरग्यांक 5 वर्साच्या 6 वर्साच्या भुरग्यांक दिश्टीचें प्रॉब्लम त्या आवय बापाय खातीर पडल्यात. देखून देव तांकां बेगीनच बरी भलायकी दिवन दी आनी आमकां हें बरेंपण मेळोवन दी म्हणून दिंबी घालया. हात वयर करया. एक आमच्या पायक नमान मरियानान बापा हांगासर जमल्या सगळ्यांचे काळजाचे यात्रेक सुफळ जावन दीत म्हूण मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुजी रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगिवंती मरिये देवाचे मय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या दसो दी दसो आनी सदां सर्वता आमेन. जुजेवाज बापाच्या लदिनेंत आमी वांटो घेवया. सुमिया काकूट आमची कर, सुमिया काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूट आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता देन आयक आमकां, सर्गींच्या देवा बापा, काकूत आमची कर, देवपुता संवसाराच्या तारोका, काकूत आमची कर, देवा पवित्र आत्म्या, काकूत आमची कर, संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा, काकूत आमची कर, गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुजेवाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, आपल्या आवय बापायच्या देवस्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजेवाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, दुबळिकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजेवाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पसारल्या सांजुजेवाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, श्रीलंकान दगदवणेक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्ल्या सांजुजेवाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजेवाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासोन वेच्या कातोलीक बावडत जीव केल्ल्या सांजुजेवाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, कोंताचें भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजेवाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, कश्टान संपडलेल्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजेवाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, देवाचेर भवर्त दवरून जिणेंत आयले सर्व कश्ट अनुवार धैर्यान सोंसुल्ल्या सांजुजेवाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातल्ल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजेवाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, भवर्त सणून पयस गेल्ल्या शेडयांक एका गवळ्या काल हिन्यांत हाडूंक वावुरल्ल्या सांजुजेवाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, देवाच्या मोगाचे गोडसाण चाकोन सर्वांक देवासरशी हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजुजेवाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले, उगसम काय सम्या, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले, दयनाय कम काय सम्या, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले. काकुल तमची कर, नोवेनांचे मागणे. ये सांजुजेवाज तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय. तुजें जीवन आमकां एक आदर्श, तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेलफांक. तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तोंड प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता. सांजुजेवाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतालें. तुजे जिणयेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक मनशाक तूं सुटसुटीत जालोय. अनकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट होगडायलेल्या सरशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर प्रकट करून सक्रामेन दिवन देवा सरशी हाडलें. हें मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हणना, कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचें उतर प्रगट करूंक आमचीं काळजां उर्बेस कर. पेल्याचे बचवे विशान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजेवाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुख्खां तुवें पुसलीं. तांच्या जिणयेन नवो बरवोसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना बावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें. तुजे जिणये मरिफात शिकयलाय आसता. जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुजेवाज
ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाचे विशेष मज तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सरकार राजान देवा संगी तूं आसाय. थंय हांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दुख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पासो देवा लागीं विनंती कर. आमच्या वैयक्तीक गरजो देवा मुखार आमी दवरया. सांजुजे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदींच पयस वचोंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर. भावार्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससना जियोवचें भाग आमकां मेळाशें कर. समेस्त हांगासर आयिल्ल्या फोना मुखांत्र या वॉट्सॅपा मुखांत्र मागोवंक सांगिल्ल्या बरी भलायकी गरज आसच्या आनी एक ल्हान भुरगो थंयसर फाटल्यान बसला, व्हीलचॅरार आसा. आदल्या फावटी तो आयिल्लो इल्लें बरेंपण ह्या फावटी दिसून येता. पूण मुखल्या दिसांनी ह्या पवित्र तळार जुजेवाज बापाच्या पांयांतळी चलोवन कुमगार घेवचें भाग जुजेवाज बाप मागोवन ताका फावो करून दी. समेस्त आमी त्या भुरग्या खातीर मागया. आमच्योय गरजो देवा मुखार दवरून सर पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळोवन दी म्हणून मागया. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्गांनी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय असो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखेक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमिता करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजान आपल्या जिणये आनी मोरना जायती आजापां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवी सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताच्या विनवणेन आमचो बावर्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. ह्या घडये आमी उसारलेल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमची तेसावां आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हणून मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय असो. प्रार्थुया. आज सांजुजे वाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. सांजुजेच्या वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो. आमेन. सांजुजे वाज सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवी सभा संतोष बरयत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भोगेंतपणाचो मुकोट जोडून ससनाक संतोष भोगोवंक फावो. आमेन. आनी त्याच सोडवणदारा देवाचो आनी बापाचो आनी त्याच सोडवणदारा देवाचो आनी बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे आसो. आमेन.
देवास बापा आम्हा पासत विनंती कर बघेवन तुझे